पिड्ड्यार तुरडाळीचे विषय राज्यात गाजत असताना आता राज्यातल्या 11 गुदावांनी पडून आशिल्ली 10 मेट्रिक टन साखर पिड्ड्यार जाल्ल्याचे मुखार आयला। ह्या साखरेचो विलो लावपाक नागरी पुरवण खात्यान 28 जुलयाक जायरात जारी करून निविदा मागयल्यो। पिड्ड्यार जाल्ली साखर घेवपाक इच्छुकांनी 18 ऑगस्ट 2022 मेरेन निविदा जारी करच्यो। त्याच दिसा सांजे 4 वरांचेर निविदा उक्ताव करतल्यो अशें जायरातींत नमूद केल्लें आसा। ही साखर कोविड काळांत हेर राज्यांतल्यान हाडिल्ली अशी माहिती गोपांनी दिल्या। टुगेदर फॉर कलंगूट हे पॅनल जिखल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायत करांत कसलीच वाड करचे नात अशें आश्वासन पॅनलाचे मार्गदर्शक शॉन मार्टिन्सान दिला। शुक्रारा दिसा सांजे वेळार आमदार मायकल लोबो हांच्या समर्थक पॅनलान आपलो वेंचणूक जाहीरनामो जाहीर केलो। कळंगूट आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत आदले सरपंच शॉन मार्टिन्स उलयताले। ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो आनी पॅनलांतले सगळे उमेदवार हाजीर आसले। शुक्रारा दिसा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। गोंयांत खूबशी फिल्मां रिलीज जातात तशेंच आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लेगीत गोंयांत जाता। हातूंत मराठी आनी कोंकणी फिल्मांक सरकार पुराय तेंको दिता अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उलोवप केलें। मराठी चित्रपटांतले ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ हांकां जीवन गौरव पुरस्कार फावो जाल्लो। ताच्या वतीन अभिनेत्री निवेदिता सराफ हांणी हो पुरस्कार स्वीकारलो। उपरांत दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे हांची स्टोरी टेलर हे पुस्तक मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उजवाडाक आयले। ह्या महोत्सवाक खुबशे अभिनेते आनी अभिनेत्री हाजीर आशिल्ल्यो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा दिसा वास्को सप्तकाच्या निमतान श्री दामोदर देवाचो आशीर्वाद घेतलो। आशीर्वाद घेतल्या उपरांत सगळ्या लोकांक दामोदर सप्तकाची परबी भेटयली। 2 वर्सां उपरांत सप्तक व्हडा उमेदीन मनयतात ते पळोवन बरें दिसलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आनी हेर वांगडी हाजीर आसले। फोंड्या पालिका वाठारांतलो घरा कणकणी कोयर एकठांय करपी कंत्राटदाराक आनीक मुजतवाड दिवपाचो निर्णय शुक्रारा दिसा जाल्ल्या पालिका मंडळाचे बसकेंत घेतला। नगराध्यक्ष रितेश नायक हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या ह्या बसकेंत मुखेल मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी, पालिका निरीक्षक उदय देसाय आनी हेर नगरसेवक हाजीर आसले। बसकेंत जाल्ल्या ह्या चर्चे वेळार नगरसेवक प्रदीप नायक, शांताराम कोलवेकार आनी व्यंकटेश नायक हांणी ह्या संबंधीत नगराध्यक्ष रितेश नायक हांच्या कडेन चर्चा करून हो निर्णय घेतला। फुडल्या वर्सा एप्रिल वा मे म्हयन्यान फोंड्या पालिका मंडळाची वेंचणूक जावपाची आसा। ताका लागून उरिल्ल्या म्हयन्यां खातीर कंत्राटदारांक मुजत वाड दिल्या।
पहिली दाळ आणि आता साकर पिड्ड्यार झाली। शाहजहानाची मानसिकता निर्माण झाली काय अशेच प्रकार घडपाक लागतात। गरीब मनीस ह्या संवसारांत आसा हाचो ताका विसर पडटा असो थोमणोय विजयान ह्या वेळार मारलो। 242 मेट्रिक टन तूर दाळ आणि 10 मेट्रिक टन साकर पिड्ड्यार जाल्ल्यान गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडला। करोडांनी रुपयांचे लुकसाण जाला। हातून मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचे आणि संबंधित मंत्र्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार विजयान केल्या। स्थानिक स्वराज्य संस्था घटमूट करपाक जाय। सरकार आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हाचेर भाषणां दिता, पूण सरकार हाचेर गंभीर आसा अशें दिसना। कित्याक तर पंचायती आत्मनिर्भर आणि ग्रामसभा स्वयंपूर्ण नात। मुख्यमंत्र्याक खऱ्यांनीच गोंय स्वयंपूर्ण करपाचे आसत जाल्यार पंचायती आत्मनिर्भर आणि ग्रामसभा स्वयंपूर्ण करच्यो पडटल्यो। मुखावेली पंचायत वेंचणूक ह्याच मुद्द्याचेर लडोवची अशें विजयान ह्या वेळार मागला। मोर्जे पंचायत क्षेत्रांत घराघरांत वचोन कोण भाड्याच्या बिराडांनी रावतात हाची पळोवणी करप मोर्जे पुलिसांनी सुरू केला। कितले विदेशी पर्यटक भाड्याच्या घरांत रावतात हाची नोंद लेगीत नासता। ह्या खातीर पुलिसांनी हे पावल उखल्ला। हाल्लीसरा गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात। वाडिल्ल्या गुन्यांवांच्या फाटभुंयेर पेडण्यां पुलिशेन ह्या मोहिमेक सुरवात केल्या। पुलीस अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकर आणि पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या मार्गदर्शनाखाला 100 पुलीस घरां, हॉटेलां तशेंच दर्यावेळेर लेगीत पळोवणी करतले। फिफा अंडर 17 वुमन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2022च्यो तिकेटी विक्री अधिकृतपणान 5 ऑगस्टाक नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमान केंद्रीय युवा वेव्हार आणि खेळ मंत्री अनुराग ठाकूर हांच्या हस्ते लॉन्च केल्यो। ह्या वेळार फिफा आख्यायिका लिंडसे तारप्ले, भारतीय राष्ट्रीय पंगडाचे कर्णधार सुनील छेत्री, आशालता देवी, भारतीय आख्यायिका फुटबॉल खेळगडे आणि हेर मानेस्त हाजीर असले। भारतांतली ही पहिलीच फिफा बायलां सर्त 11 ऑक्टोबर 2022 सावन ही सुरू जातली। भारतीय सैन्य संवसारांतलो सर्वोच्च दर्जो राखत आसा अशें सांगून राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें सशस्त्र दळांच्या शौर्याची तोखणाय केली। तांच्या शौर्याचे कृत्य तरणाटे पिळगेक सदांच प्रेरणादायी थारतले आणि आमच्या तरणाट्यां मदीं देशभक्तीची ही भावना प्रज्वलित करतली अशें ताणें म्हणलां। गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय राजभवना वयल्या दरबार सभाघरांत आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान गोंय नौदळा वतीन आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळींत गोंयांत रावपी भारतीय सशस्त्र दळांतले 22 शौर्य पुरस्कार जैतिवंतांचो भोवमान केल्या उपरांत उलयताले।
वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीन गुजरात मोहिमेक सुरवात केल्या। गुजरात दौऱ्यार गेल्लो आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान भाजपा सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। भाजपाक सत्तेचो घमंड आयिल्ल्याचो आरोपूय अरविंद केजरीवालान ह्या वेळार केलो। आता राजनिती बदलपाचो वेळ आयला। पंजाबांत लोकांक आमी फुकट लायट दितात, गुजरातानूय हे जावं शकता अशें तांचें म्हणणें। पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपा फाटल्यान सरकाराची वायट वृत्ती आसली असो आरोप विरायतो फर्नांडिसांन केला। थंयच पंचायत मंत्री आपूण स्वता जावन वेंचणुकां खातीर प्रचार करपा खातीर भोंवता। तो लोकांक फटीची आश्वासनां दिता। व्हडल्या व्हडल्या घोटाळ्यांनी आशिल्ल्या ह्या मंत्र्याक कोणेन भियेवचें न्हय अशें विरियेतो म्हणटा। राज्यभरांतल्या एकठांय केल्ली गोंयची पवित्र माती शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय पर्यटन मंत्री कृष्णन रेड्डी गंगापुरम हांकां दिली। नव्या संसद भवनाच्या उभारणे खातीर ही माती वापरतले। त्या खातीर देशाच्या सगळ्या राज्यांतल्यान माती मागयल्या। हातूंत गोंय आडवाद ना, गोंया सकट हेर राज्यांतल्यानूय ही माती थंय पावल्या। कुसलेल्या दाळीचा मुद्दो सध्या गाजपाक लागला। गोवा फॉरवर्डा उपरांत आता काँग्रेसीनूय ह्या दाळीच्या मुद्द्या वयल्यान सरकाराचेर फार पेटयला। कोरोना काळांत लोक खाणा जेवणाच्या वस्तूंक खातीर वळवळ्ळे, कांय जाण जाल्यार उपाशीय रावले। अशें आसून लेगीत सरकारान कील दाळ कुसून उडयल्या। हाका जबाबदार कोण? काँग्रेसीन असो प्रश्न केला। बोटीर कामाक आशिल्लो पूण कोरोना वेळार नोकरी गेली। फाटली 2 वर्सां घराच बसून आसा, ना काम ना धंदो, करतलो तरी कितें? उपरांत तकली लढयली आनी ऑयस्टर अळम्यांचे उत्पादन घेवपाक सुरवात केली। प्रायोगीक तत्वांचेर केल्लो हो अळम्यांचो उत्पादनाचो प्रयोग यशस्वी थारलो आनी उपरांत कार्मिनच्या सॅनफोर्ड डिक्रूज ह्या तरणाट्यान फाटीं परतून पळयलेंच ना। कोरोनाच्या ह्या 2 वर्सांत ऑयस्टर अळम्यांच्या उत्पादनांत आयिल्ल्या अणभवाच्या बळग्यार ताणें आता ह्या अळम्यांचो वेवसाय सुरू केला। ऑयस्टर अळम्यांचे लागवडी खातीर चड जागो वा चड गुंतवणुकीची गरज ना, फकत तयारी जाय ती कश्ट करपाची अशें तो सांगता। कितल्याशाच लोकांकडल्यान ताका ह्या अळम्यां खातीर फोन येतात। ऑयस्टर अळमी रुचीक बरी लागता आनी भलायकेक लेगीत ती बरी अशें ताचें म्हणणें।
फोंड्या शारांत आल्मेदा माध्यमिक विद्यालया कडेन सकाळी दनपारां आनी सांजेर सदांच गाडयांची गचमुड्डी जाता। रस्त्यार गाडयो पार्क केल्ल्या कारणान शाळेच्या वाठारांत विद्यार्थ्यांची आनी पालकांची बरीच गर्दी जाता। ताका लागून फोंड्याकारांक हाचो भरपूर त्रास सोंसचो पडटा। आल्मेदा माध्यमिक विद्यालयाची मुख्याध्यापिका आनी येरादारी पुलिसां कडेन ह्या विशयाचेर उलोवप केला। हो प्रश्न सप्टेंबर मेरेन सुटावो जातलो अशें फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगला। शुक्रारा जाल्ल्या पालिकेच्या बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले। दिवचलच्या सरकारी केंद्र शाळा इमारतीचे काम झुजा पावड्यार सुरू असले तरी हे नव्या इमारतीन प्रवेश करपाचे विद्यार्थ्यांचे सपन किमान म्हयनोभर तरी लांबणेचेर पडटले अशी चिन्ह आसा। चालू शिक्षणीक वर्सान 15 ऑगस्ट मेरेन हे इमारतीचे उक्तावण करपाची तयारी चलिल्ली, मात तांत्रिक कारणांक लागून काम लांबले। 11 कोटी रुपया मोडून शाळे खातीर नवी इमारत बांदल्या। आता फकत निमण्या पावड्या वयले काम उरलां। सरकारी शाळा बंद करून ही सगळी सिस्टम काढून खाजगी वा व्यावसायिकांच्या हातान दिवपाचो सरकाराचो हेत आशिल्ल्याचो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला। दर एकलो आमदार आनी मंत्री आपली शाळा काडटा आनी हे सरकार तांकां तेंको दिता अशें तांचें म्हणणें। कितले आमदार आनी मंत्र्यांची भुरगीं सरकारी शाळांनी शिकतात ते ताणें दाखोवन दिवचे अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब विचारता। पळयात ताचें। नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांतली दाळ कुसली कशी, ही दाळ कुसोवपाक जबाबदार कोण हे सोदून काढून संबंधित अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगला। मात दाळ कुशिल्ल्यान लोक तिडकल्यात। कोरोनाच्या वेळार लोकांक फुकट वाटपा खातीर ही दाळ घेतिल्ली। कोरोना वेळार लोक खाणा जेवणा खातीर वळवळ्ळे। कांय लोकांक जाल्यार एका वेळेचें जेवण लेगीत मेळूंक ना। अशा गरीब लोकांच्या पोटान तरी ही दाळ वचपाची, पूण ना, ती कुसोन उडयली। 1-2 किल न्हय जाल्यार सुमार 250 टन दाळ कुसा मेरेन नागरी पुरवण खातें करताले तरी कितें असो प्रश्न लोक विचारपाक लागल्यात। सत्तरींतलो सुल्ला गांव गोयचे हिल स्टेशन करपाचो विचार आसा। हो वाठार दोंगराच्या तोंकार आशिल्ल्या कारणान ताची पर्यटनाच्या नदरेन बरी उदरगत जातली। थंय पर्यटना खातीर संबंधीत प्रकल्प सुरू करपाक सोदता। तशेंच सत्तरी म्हालांतल्या साबार घसघस्यांची जायरात करतले आनी थंय 2 सुरक्षा रक्षक कोयर उडोवपाच्यो पेटी, बायो टॉयलेट सुविधा दवरतले अशी म्हायती पर्येची आमदार दिव्या राणेन दिली। श्रावण म्हयनो हो उपासांचो आनी उत्सवांचो महोत्सव। श्रावण म्हयन्यांतल्या दर एका वाऱ्याक एक खाशेलें महत्व आसता। शिवपुजे खातीर श्रावण म्हयनो बरो मानतात।
श्रावणाच्या 2 शेनवारा अश्वस्थाची पूजा करपाची चाल आसा। सकाळी देवळान वचून मारुतीक तेल घालून लोक अभिषेक करताना शेनवारा दिसा दिश्टी पडले। श्रावण शेनवार अश्वथ मारुती पूजा केल्यार रोंगोवपापासून सुटका जाता आनी मनशाची शारिरीक निरोगी उरता अशें म्हणटात। गोंयांत शेतकी महाविद्यालय उबारपाची येवजण कितल्याशाच वर्सां सावन सुरू आसा। बेगीनूच आमी पोण्या गोंयांत शेतकी महाविद्यालय उबारतले ह्या विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन चर्चा जाली। गोंयच्या शेतकारांक उर्बा दिवपाक आनी फुडल्या पिळगेक खातीर आमची जमीन सांबाळपाक कृषी महाविद्यालयाची गरज आसा। शेतकारांक नाल्लाचे बरें मोल मेळचें म्हणून आमी नाल्ल महामंडळ सुरू करपाचे आसात। तशेंच पावसाळो सोंपतकच आमी मोडलेले बांदपाक सुरवात करतले अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान सांगलां। शेनवारा वास्को दामबाबाच्या सप्तकाक भेट दिल्या उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो। ह्या वेळार ताच्या वांगडा वास्कोचो आमदार कृष्ण साळकार हाजीर आसलो। माशेलांतल्या खांडोळा वाठारांत संडासाच्या सेप्टीक टँकान पडिल्ल्या गव्या रेड्याक रान अधिकाऱ्यांनी आनी एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडान जीवनदान दिलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संडासाची टाकी उक्ती आशिल्ल्या कारणान गवो टाकयेन पडलो। उपरांत लोकांनी रान अधिकाऱ्यांक कळीत केलें। फांतोडेर पडिल्ल्या ह्या गव्याक कुशीकची वाट खणून दनपार मेरेन सुरक्षीतपणान भायर काडलो। अमृत सिंग, उत्तम पागम, समीर अस्नोडकर आनी रान अधिकारी प्रज्योत नायक, रामा देरीगुणकर आनी हेर वांगड्यांनी गव्याची सुटका केली।